एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशे आसा तुमी? आमी सगळी बरी आसा. लास्ट टाइम हांवें 2-3 फावटी हांवें एक व्हिडिओ केल्लेले, म्हाका कमेंट केल्लेले सो गॅसी बद्दल. सो भुरग्यांक गॅस जाता कितें करपाचें तेच्या वर हांवें ते कवर अप केल्ले आसा. सो तुमकां तेन्ना सांगलेलें की म्हाका आनी एक कमेंट येयल्ले इंस्टाग्रामार, सो तेच्या बद्दल न्ही आयज हांव उलयतां. आनी हें आज टॉपिक आसा पळय खूब इम्पॉर्टंट आसा, कोणाक तरी यूज जातलें अशें म्हाका दिसता आनी हांव हें व्हिडिओ करतां. ओके, सो सगळे हांवें पॉयंट्स हांगा बरोवन घेतला. कितें जाता खबर आहा, उलयता कितें ना कितें उरता, विसरून वयता. सो म्हटलें बरोवन काडी आनी उलया म्हटलें. सो म्हाका एक कमेंट येयल्लेले, नांव आसा दीपक धमापूरकर म्हणून. म्हाजी चली भक्ती 14 जुनाक बाळान जाला, म्हणजे तेजे चेडूं 14 जुनाक डिलिव्हर जाल्ली आसा आनी ताका चलो जाला. सो पयली दीपकाक हांव कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा, तूं आजो जालो. ओके, सो ताणें विचारला की कोण म्हणटा अशी मेथी खा, हें खा तें खा आनी स्पायसी बीन खावंक जायना, सो कितें करपाक जाय. सो हेच्या वर एक तूं व्हिडिओ कर सांग म्हणपा लागलो. सो सेम अशें तें बरोवन धाडप तें जायना, कित्याक हेच्या वर न्ही खूब कितें कितें उलोवपाचें आसा, खूब कितें तुमकां सांगपाचें आसा. सो म्हटलें एक व्लॉगूच करया, हाका न्ही. सो डिलिव्हर जाले की कितें खावंक जाय कितें नाका हें सगळ्यांक कन्फ्युजन आसता. जे न्यूली मदर आसता पळय तांकां तरी विचारपाक नाका कन्फ्युजन, कितें खावंक जाय कितें नाका. तांकां कांय खबर नासता न्ही. घराक कोण सांगपी आसा जाल्यार बरें आसा, इफ घरान कोण ना सांगपी जाल्यार कितें करतलें, हाका न्ही. सो डिलिव्हरी जावन जेन्ना आमी घरा येता, ओके, तो एक रुटीन म्हणटा तशें एक डिफरंट आमचें रुटीन आसता, हाका न्ही. सो सामकी बिजी, जितले आमकां भुरग्यांची कॅर घेवचें पडटा, तांकां टायम टू टायम फीड करचें पडटा, हाका न्ही. सामकी बिजी शेड्यूल आसता जेन्ना आमी घरा येता तेन्ना, हाका न्ही. आनी आवयचे बॉडीकूय खूब चेंजीस जाल्ले आसता. इफ नॉर्मल आसूं सिझेरियन आसूं, आवयचे बॉडी बी खूब चेंजीस जाल्ले आसा. तिणें मातशें खूब कॅर घेवचें पडटा, हाका न्ही. आतां जेन्ना डिलिव्हरी आमी घरा येता तेन्ना आमचें रुटीन जेन्ना स्टार्ट जाता पळय, डॉक्टर सांगता आमकां एक टॅबलेटीस दिता, ओके, बरोवन. सो म्हाका दिल्ले टॅबलेट ते प्रेग्नंट आसतना टॅबलेट आहा पळय तेच आतां कंटिन्यू कर म्हटलां. ते आसा कॅल्शियम आनी आयर्न. हें तुमी न्ही स्कीप करनाकात. ओके, आफ्टर डिलिव्हरी हेच्या उलयता हांव. आफ्टर डिलिव्हरी डॉक्टर सांगता तुमकां कॅल्शियम आनी आयर्नची टॅबलेट घे म्हणून. तर तुमी न्ही कंटिन्यू करात, कित्याक खूब इम्पॉर्टंट आसा, आमच्या बॉडीकूय इम्पॉर्टंट आसा आनी बेबीक आमी फीड करता तेच्या वर तांकांय खूब इम्पॉर्टंट आसा बॉडीक, कळ्ळें न्ही. कॅल्शियम आयर्न हे 2 मेडिसीन तुमी स्कीप करनाका. डॉक्टर तुमकां सांगतले केन्ना घेवपाचें ना ते. एज पर दॅट तुमी ते मेडिसीन टायम टू टायम घेयात. जालें. नेक्स्ट आतां कितें खावपाक जाय कितें खावपाक नाका तेच्या वर उलोवया. तर फर्स्ट आसा कितें खावंक जाय. सो मेथी हे खूब इम्पॉर्टंट. आवयक दूध जावपाक न्ही मेथी हे खूब इम्पॉर्टंट. खुबशे अशें हांवें आयकलां कंप्लेन स्टार्टींग आवयक दूध जायना, ते आसतात कॉमन. हें एका व्हडलेशें काय न्यू न्ही, कॉमन आसा. दूध जायना मागीर कितें जाता, दूध जायना न्ही खूब अशें न्ही खावून पळयतात, म्हणजे कितें मेथी बिथी कितें आसता पळय ते खातात, की जितून दूध जाता पळय ते सगळें खावून पळयतात. तरी पूण न्ही आवयक न्ही दूध जायना, तशें केसीस जाल्लेले आसा. सो तो मागीर कितें करता, फॉर्मुला मिल्क तेमी इंट्रोड्यूस करता. सो जेन्ना आवयचें दूध सपोज भुरग्याक पावना न्ही, तर कितें करूंक जाय, तुमी तुमचें दूध भुरग्याक दियात, जाता ताका पिवूं न्ही. इफ ताका पोट भरना मागीर तुमी फॉर्मुला दियात. स्टार्टिंगूच तुमी सगळें फॉर्मुलान ताका हें करनाकात, कळ्ळें न्ही. तितलें तुमचें दूध ताका पावूं न्ही. इफ ताका पावना जाल्यार मागीर फॉर्मुला. आतां दूध येवपा लागून, दूध वाडपा लागून कितें कितें खावंक जाय. मेथी हे खूब इम्पॉर्टंट, कळ्ळें तुमकां न्ही. मेथीचे पेज करून खायात तुमी. मेथीचे लाडू आसा. मेथी तुमी रातचे भिजत दवरात आनी ते उदक पियात. मेथी काडून उडयात आनी ते उदक पियात, ते एक आसा. नाजाल्यार मेथी शिजोवन सकाळीं उठले की तुमी मेथी थोडे घालात, उदक घालात, बरें ताका शिजयात. इफ 1 ग्लास तुमी उदक घातलें जाल्यार हाफ करत, म्हणजे हाफ जायसर ताका बरें ताका बॉयल करात आनी ते उदक पियात, ते आसा. इफ तुमकां मेथीची पेजाची रेसिपी जाय जाल्यार म्हाका तुमी कमेंट करा, हांव तुमकां शेअर करता, कित्याक आमगेर मेथीचे पेज करतात ताका लागून. सो एक दीस तुमकां हांव शूट करून दाखयता. सो मेथीचे पेज, लाडू, उदक तुमी गरम म्हणजे बॉयल करून पियात, सोप करून पियात. आनी एक आसा बडीशेप. बडीशेप खूब इम्पॉर्टंट, कळ्ळें न्ही. बडीशेप तुमी डायटान इन्क्लूड करात. सेम अशेंच बडीशेप तुमी कच्चे खायात, नाजाल्यार बॉयल करून पियात, नाजाल्यार सोप करून सकाळीं तेजें उदक पियात. सो ते एक जालें मेथी आनी बडीशेप. आनी आसा शेपूची भाजी, ओके, दिल लिव्स म्हणटा ताका, तेय खूब इम्पॉर्टंट. तातूंत न्ही भरपूर प्रमाणात दूध येता आवयक, ओके. सो शेपूची भाजी तुमी करून खायात. शेपूचे हें पुलाव हांवें तुमकां ऑलरेडी शेअर केला, पुलाव करून खायात. शेपूचे हें करतात जशें आमी तवसाळी करता पळय तशेंच शेपूचे बी करतात, ते पानां घालून. तुमकां जाय तें जे तुमच्या घरान कितें शेपूची कितें रेसिपी करता पळय ते तुमी करून खायात. बरें, शेपू तुमी डायटान इन्क्लूड करात, तितून न्ही खूब प्रमाणान दूध येता आवयक. आनीक आसा डॉक्टर जेन्ना डिलिव्हर जाले की न्ही दूध येवपा लागून न्ही एक डॉक्टर न्ही पावडर बरोवन दितात.
कळ्ळें तुमकां न्ही. म्हाका बरोवन दिवं नासलेले, रितूके टायमार म्हाका बरोवन दिलेले, इशूके टायमार म्हाका बरोवन दिवं नासलें कित्याक म्हाका दूद सारकें येतालें. सो हांवें जावन डॉक्टराक विचारलें म्हाका बरोवन दी. सो म्हाका बरोवन दिलेले लॅक्टॉनिक ग्रॅन्युल्स म्हणून, हांव जे फोटो बी घालता. ओके, लॅक्टॉनिक ग्रॅन्युल्स हें आतां कशें घेवपाचें? दुदान एक ग्लास दूद घेवपाचें, वॉर्म थंड करून घेनाकात, मातशें गरम आसूं न्ही, वॉर्म दूद घेयात एक ग्लास भरून आनी एक 1 स्पून भितर न्ही स्पून बी आसता, ते डब्याच्या भितर न्ही स्पून आसता, ते 1 स्पून तुमी नाल्यार 1 स्कूप म्हणटा तेका ते घालपाचें आनी मिक्स करून पिवपाचें. आनी काय ॲड करप ना, शुगर बिगर काय ॲड करप ना, की तितून सगळें आसता. ओके, आनी हो फ्लेवर बेस्ट आसा इलायची, म्हाका खूब आवडटा हें. ओके, हो एक आसा, नाजाल्यार मायलोचे लॅक्टोमामा तेय बेस्ट आसा. ओके, शतावरी म्हणून आसता भितर, ते एकदम बरें दुदाक, कळ्ळें तुमकां न्ही. सो 2 तुमकां हांवें दाखयला हांवें पिक्चर, ते तुमकां जाय तुमी ऑर्डर करून तुमी कन्ज्यूम करूं शकता. आनी बेस्ट इफ तुमी मेथी बिथी खायना जाल्यार चलता, इफ तुमी हें दुदान घालून पिले न्ही एकदम बरें. ओके, सो लॅक्टॉनिक ग्रॅन्युल्स नाजाल्यार मायलोचे लॅक्टोमामा. आतां तुमकां सांगला हांवें कशें घेवप ते. इफ तुमकां दुदान घेवपाक नाका, थोड्यांक न्ही दूद पिवपाक आवडना, सो उदकानूय घातल्यार कांय प्रॉब्लेम ना. हांव हॉस्पिटलांत आसतना उदकान घालून पितालें, मागीर घरा येली की दुदान घालून पिता. दुदान सेम जशें हांवें सांगलां, गरम दूद म्हणजे वॉर्म मिल्क आसूंक जाय. इफ तुमकां दूद नाका, उदक घेयात, वॉर्मूच घेया मातशें उदक, एक ग्लास भरून घ्या, तितून घालून पियात. सो हांव न्ही 2 टायम पितालें. न्हावून जालें, म्हाका तें तेल पुसतालें, न्हावून जालें की न्ही 1 ग्लास दुदान ते पितालें आनी रातचें न्हिदताना ते पितालें. एकदम बरें सामकें, खूब प्रमाणांनी दूद येता. आनी कितें खावंक जाय? ओट्स एकदम बरें दुदाक. ओके, ओट्स लाडू करून तुमी खावं शकता, नाजाल्यार ओट्स दुदान घालून मिक्स करून तुमी ड्रायफ्रुट्स बीन घालात आनी ते तुमी खावं शकता. ओके, ओट्सूय बरें दुदाक. ग्रीन लिफी व्हेजिटेबल्स, पालक आसूं, भाजी खूब प्रमाणे भाजी आसता, पाले भाजी आसता पळय, ते तुमी कन्ज्यूम करात. पालक आसूं, मेथी आसूं. केन्ना कितें जाता, डिलिव्हर जालें न्ही, आवयचे बॉडीक खूब चेंजीस जाले आसता, तांकां न्ही मोशन बीन जायना, तेन्ना कितें करपाचें? सेम म्हाका हे प्रॉब्लेम जाल्लेले आसा. तर डॉक्टरान म्हाका सजेस्ट केल्लें की चडशे चड पाले भाजी खा म्हणून. ओके, पालक आसूं, मेथी, शेपू, जे कितें पाले भाजी आहा पळय ते तूं खावपाचें. ओके, ते तुकाय मोशनाकूय बरें, प्लस भुरग्यांक ते दुदाकूय बरें, कळ्ळें तुमकां न्ही. आसा बॉयल्ड एग, उकडलेले तांती खायात, मागीर आल्मंड, बादाम, मागीर काजू एकदम बरें. हांव सुद्दां काजूच खाता, घरान म्हणजे जशे काजू आसा हांव तशें न्ही काजूच खाता. सो बादाम, काजू हे तुवें न्ही कन्ज्यूम करपाचे. सो काजू तूं खा, बादाम सकाळी रातचे अशें भिजत दवर आनी सकाळी तूं बादाम खावं शकता. ओके, जे कितें ड्राय नट्स आहा पळय ते तुवें खावपाचे. ओके, इफ तूं बेबीक दूद दिता तेंच्यांनी, ओके, सद्दां खावपाचें. तुमकां सांगलां हांवें जेवून जालें की जिरा खावपाचें जावन, ना जाल्यार सकाळी उठले की जिराचें उदक पिलें जाता. तेन्ना तुमी सकाळचे ते मेथी तुमी बॉयल करतले पळय, तितून थोडें जिरा बी घालपाचें आनी ते बॉयल करून पिवपाचें दोनी. ओके, बरें, जिराक एकदम बरें, तितून तुमकां गॅस बीन जायना. इफ तुका गॅस जाल्यार बेबीक ते दुदान बेबीक मागीर ते गॅस जातले, सो ताका लागून. आनी एक बरें म्हणजे पपाया बेस्ट एकदम, ब्रेस्ट फीड कोण करता पळय तांकां पपाया. आनी एक बेस्ट जे म्हाजे बाबूक न्हावपा येता तिणें म्हाका सांगलां, मसूर दाळ शिजोवन तेजें उदक पिवंक जाय, ते एकदम बरें, कळ्ळें तुमकां न्ही. थोड्यांक न्ही एफर्ट जायना सगळें हाडून खावपाक, ड्रायफ्रुट्स बीन हे ते, मागीर ते बॉटल जे आहा पळय तुमकां दाखयलें दुदाक जावपाक ते लॅक्टॉनिक ग्रॅन्युल्स ते 450 रुपया बॉटल. ते थोड्यांक ते एफर्ट जायना घेवपाक. सो मसूर दाळ हें बेस्ट, कळ्ळें तुमकां न्ही. मसूर दाळ एकदम बेस्ट आसा. काय ना, मातशें भिजत दवरात, शिजोवंक घालात, उदक घाला आनी ते मसूर दाळ घालात, थोडेशें मीठ, हळद आनी घी घालात आनी ताका 2-3 सिटी काडात, बरें ताका शिजोवनी आनी ते ग्लास पिले न्ही बेस्ट. तुमकां दुदाक कांयच प्रॉब्लेम जावचें ना, भरपूर मात्रांनी दूद येतलें. ब्रेस्ट फीड जे कोण करता तेंच्यांनी उदक खूब प्रमाणें उदक पिवंक जाय. तो दिसाक न्ही एक 8-10 तरी उदक जावपूच जाय, पिवूंकूच जाय. उदक तुमी पिवूं शकता. मागीर टेंडर कोकोनट ते. ओके, मागीर ज्यूस. आतां ज्यूस म्हटलें की तुमी टेट्रा पॅक हाडून ज्यूस पिनाका, ते सामकें हेल्थाक वायट, कळ्ळें तुमकां. तितून खूब मात्रान ज्यूस आसता आनी प्रिझर्वेटिव्ह आसता. तुमी रियल फ्रूट हाडून ज्यूस करून तुमी काडून पिवूं शकता ते. ओके, सो चड प्रमाणात उदक वचूंक जाय आमच्या बॉडीन, कित्याक दुदान न्ही चडशी जे आमी भुरग्यांक दूद दिता न्ही तितून चड प्रमाणात उदक आसता. उदक आसूंकूच जाय, जे तुमी उदीक पिल्यार मात तितून चड उदक येतलें, नाजाल्यार कांय मिल्क बी फॉर्म जावचें ना. सो चड प्रमाणात उदक पियात, ज्युसीस पियात घरा करून, फ्रूट ज्यूस बीन करून पियात तुमी. टेंडर कोकोनट बी आसता तुमी कन्ज्यूम करा, पण उदक चड प्रमाणात पिवंक जाय. जेन्ना तुमी भुरग्यांक फीड करून बसता पळय ताच्या पयलींच एक ग्लास तुमी उदक पिवन मागीर फीड करात. ओके, केन्ना तुमी अशें फ्री बी आसतना बसल्या कडेन तुमी कॅरट चावून खावं शकता, एकदम बरें कॅरट. ओके, मागीर कणगां, स्वीट पोटेटो तेय बरें उकडून तुमी
खाऊ शकता. ओके, ते हांव स्टार्टींग सगळें हें करतालें. आतां मातशें कमी कमी केलां कित्याक बेबी तितलें आतां दुदाक अशें कांय कमी जायना. ओके, तो भरता पोट, कळ्ळें न्ही. तो सगळें बारीक मागीर मागीर तुमी न्ही हें स्टॉप करूं शकता. स्टार्टींग न्ही तुमी सगळें खायात, कळ्ळें न्ही. तर स्टार्टींग खूब इम्पॉर्टंट. एकदां मिल्क फॉर्म जावपाक लागलें न्ही जाल्यार मागीर कांय भंय ना. मागीर तुमी हळूहळू हें सगळें कमी करूं शकता, पण खायत रावात. जितलें तुमकां जितलें भुरग्यांक फीड करपाक जाय तो पर्यंत थोडे 2 इयर्स पर्यंत भुरग्यांक तुमी फीड करतात, कळ्ळें तुमकां न्ही. कित्याक म्हाका अशें दिसता सो एक्चुअली न्ही एक 6 मंथ पर्यंत न्ही भुरग्यांक सारकें दूध पडोवंक जाय आवयचें, कळ्ळें न्ही. सो एक 6 मंथ पर्यंत तुमी हें सगळें कंटिन्यू दवरात. ओके, हेल्दी खायात, भायली जंक फूड बीन कांय खायनाकात. आनी एक गरम मसाल्याचें चड खायनाकात, कळ्ळें तुमकां न्ही. तूं म्हणटलें हांव घरा करता, पण हांव घरा करता तांकां लागून करता, हांव खायना चडशें, कळ्ळें तुमकां न्ही. खूब एवॉयड करता हांव गरम मसाल्याचें. चड स्पायसी तिखट ऑयली न्ही खूब कमी करात, कित्याक जें आमी खाता तें भुरग्यांक वयता. सो हेजें तुमी लक्षांत दवरात. तिळाचे लाडू, तीळ तुमी तुमच्या जेवणाक इन्क्लूड करात. ओके, डायटान इन्क्लूड करात. आनी तिळाचे लाडू तुमी खावं शकता. तिळूय एकदम बरें फीड करता पळय मम्मीक तांकां तिळूय एकदम बरें. सो ते तुमी इन्क्लूड करात. तर हें तुमकां सांगलें हांवें कितें कितें खावंक जाय तें, कळ्ळें तुमकां न्ही. आतां कितें खावंक जायना, खंयचे फूड अवॉयड करूंक जाय. एक म्हणजे शेलफीश तुमी अवॉयड करात. इफ खावंक दिसलें जाल्यार थोडेशें खायात, डेली बेसीस खायनाकात. आनी जे फीश मर्क्युरी हाय आसता पळय फिशान ते खावंक जायना. फॉर एग्जाम्पल मोरी फीश खावंक जायना. आनी एक आसा हें किंग मॅकरल म्हणजे व्हडले बांगडे तुमी खावूच नाकात. ओके, इफ तुमी ब्रेस्ट फीड करता. बारीक बांगडे तुमी खाल्यार जाता, पण डेली बेसीस खायनाकात. ओके, मागीर आसा चिकन तुमी खायात. मागीर चिकन ताती बिती बॉयल करून तुमी ते खावं शकता. तुमकां सांगलां हांवें फास्ट फूड बीन भायले बीन तशें तुमी अवॉयड करात. आयस्क्रीम तरी हांवें खावंकूच जायना इफ ते बेस्ट फीड करता जाल्यार. ओके, आयस्क्रीम तुमी अवॉयड करात. 6 मंथ पर्यंत न्ही आवयचें दूद खूब इम्पॉर्टंट भुरग्याक. ओके, एक 6 मंथ पर्यंत तुमी न्ही मातशें कंट्रोल करपाचें तें खावपाचें. मागीर टेन्शन ना. मागीर कितें जाता, मागीर आमी सॉलिड घालतले वयका न्ही. आनी सॉलिड घालतले सायड बाय सायड ब्रेस्ट फीडूय करपाक. सो सायड बाय सायड न्ही ब्रेस्ट फीडूय करूंक जाय. अशें न्ही की सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस केलें मागीर तुमी ब्रेस्ट फीड कमी करतले ना. ओके, ते दोनूय इम्पॉर्टंट आसा. सो ते मागीर खूब इम्पॉर्टंट आसा आफ्टर 6 मंथ सुद्दां. ओके, सो आतां फक्त की आतां भुरगे दुधाचेर डिपेंड आसा. सो ताका लागून तुमी मातशें काळजी घेवंक जाय. ओके, पूण हांवें तें गॅसीचेर एक व्हिडिओ केल्ले न्ही म्हाका एक कमेंट येयल्लें. तेजें नांव आसा विजेता नाईक. ताणें कितें म्हटलें, जेन्ना कोण आवय भुरग्याक फॉर्मुला मिल्क दिता न्ही, कित्याक तशी अशें आसा कामाक बिजी आसता, भुरग्यांक न्ही फॉर्मुला दिता, कळ्ळें तुमकां न्ही. फीड करना आवयचें आपलें दूध तांकां फीड करना. खूब बिजी आसता आजचें तुमकां जनरेशन खबर आहा. बिजी जनरेशन अशें तुमी म्हणूं शकता. सो थोडे कितें करता आवयचें आपलें दूध भुरग्याक दिना. सो मागीर तेमी फॉर्मुला दिता. सो फॉर्मुला दिता पळय कोण तांकां सांगता तेन्ना म्हाका एक बरेंशें धाडलां विजेता. जेन्ना फॉर्मुला मिल्क आमी रेडी तयार करता न्ही, सो पयलीं आमी उदक घालता कितले ml तें, मागीर कितले स्कूप ते मागीर पावडर घालता. मागीर आमी बरें शेक करता. शेक करून जालें न्ही सोमतेंच तें दिवप ना भुरग्यांक, कळ्ळें तुमकां न्ही. शेक करात बरें. तशें मागीर 1-2 मिनटां रावात, कित्याक तितून न्ही गॅस फॉर्म जाल्ले आसता. 1-2 मिनटां रावात, ते गॅस ते वचूनी मागीर ते भुरग्यांक तुमी इंट्रोड्यूस करात, कळ्ळें न्ही. आनी जे कोण फॉर्मुला मिल्क दिता पळय, फॉर्मुला मिल्क दिवपाचें एक सारकें हें आसूंक जाय, कळ्ळें तुमकां न्ही. इफ 30 तुमी ml दिता उदक घालता जाल्यार 1 स्कूप पावडर घालूंक जाय. इफ 60 ml तुमी उदक घालता जाल्यार 2 स्कूप तुमी पावडर घालूंक जाय. ओके, बरें हालून तांकां भुरग्यांक दिवंक जाय. आनी बॉटल सामकें स्टरलायन करूंक जाय, कळ्ळें न्ही. गरम उदकान ताका बरें ताका स्टरलायन करून घेवंक जाय. नाजाल्यार एक आमच्या घरा म्हाका एक कोण तरी मशीन दिल्लेलें आहा, ते मशिनान बेबी हगाचें ते मशिनान घालून तुमी बॉटल सगळें स्टरलायन करपाचें, कळ्ळें. खूब हायजिनीक आसता. आवयचें दूध डायरेक्ट दिवप हें बरें, पण जे बॉटल फीड करता पळय ताका खूब कॅर घेवचें पडटा, कळ्ळें तुमकां न्ही. बरें हात वॉश करून तांकां तें मिल्क रेडी करचें पडटा, कळ्ळें तुमकां न्ही. सो जे विजेता नायकान म्हाका सांगलां पळय ते तुमकां शेअर करता. बरें बॉटल हालयात, मातशें 1-2 मिनटां सायडान दवरात, गॅस वचूनी मागीर तांकां फीड करात. आनी तुमकां सांगलां फीड करून जालें की बपिंग करात, की बपिंग हें खूब इम्पॉर्टंट आसा, नाजाल्यार भुरग्यांक पोटान गॅस जातलें. आनी आनीक आसा च्या. जे कोण ब्रेस्ट फीड करता पळय च्या मात खूब कमी पिवंक जाय, कित्याक की चाय हितून न्ही खूब प्रमाणान न्ही कॅफीन आसता. आनी कॅफीन न्ही बरें न्ही, कळ्ळें तुमकां न्ही. चॉकलेट तशें खावंक जायना. चॉकलेट, टी, कॉफी हें सगळें बंद कर अशें म्हणना हांव च्या पिता, हांव कॉफी घेता. म्हणजे सकाळचें एकूच टायम आतां च्या घेता हांव, सांजचें हांव च्या पिना. की म्हाका सकाळचें एक टायम च्या जायत, एक टायम नाल्यार कॉफी जायत, पण ओन्ली 1 टायम,
चॉकलेट अवॉइड केला हांवें, आतां खायना हांव चॉकलेट. ओके, खाल्यार जस्ट धाकटेचो तुकडो इतलेंच. ओके, डेली भशेंच ना. सो चाय जस्ट एकूच टायम, कॅफीन आसता न्ही, कॅफीन हें बरें न्ही, कळ्ळें तुमकां न्ही. सो चाय मातशें कमी करात. ओके, जे कोण तांकां चड चाय बीन जाय न्ही ते खूब तुमी कमी करा इफ तुमी ब्रेस्ट फीड करता जाल्यार. आनी जे कोण ब्रेस्ट फीड करना, फक्त फॉर्मुलाचेर डिपेंड आहा भुरगे, जाल्यार तेंच्यांनी हें सगळें फॉलो करपाची गरज ना. तुमी कितें खाया, काय प्रॉब्लेम ना. कित्याक आतां कितें जाता, थोडे लोक कितें करता, ब्रेस्ट फीड करतात भुरग्यांक. सो जेन्ना इमर्जन्सी खंय भायर वचपाचें आसता, हांव शकना केन्ना कितें जाता तें, इमर्जन्सी खंय भायर वचचें आसता, इफ थोडे लोक कामाक वयतात, कळ्ळें न्ही, आवय कामाक वयता, थोडे जाण कितें करतात, फॉर्मुला मिल्क मागीर स्टार्ट करतात भुरग्यांक, कळ्ळें न्ही. आवयचें दूद तांकां मागीर दिवंक मेळना न्ही. तुमी कामाक वयता, इफ इमर्जन्सी खंय भायर गेले, तुमी मागीर फॉर्मुला मिल्क दिता. सो तुमकां एक बेस्ट आयडिया सांगता. सो हें आसा मशीन, हें पळयात, पंप, ब्रेस्ट फीड पंप हें. ओके, हितून न्ही दूद काडून ओके घालपाचें, हांगासर दवरपाचें, आनी हें आसा तेजें चार्जींग. हें पयलीं चार्ज करून घेयात, फूल चार्ज करून घेयात. आनी हेका बी बरें स्टरलायन करूंक जाय. अशें न्ही की यूज केलें अशें धुलें आनी दवरलें ना, बरें एका स्टरलायन करूंक जाय. स्टरलायन फक्त हें वयलेंच करूंक जाय, हें करप ना. हें काडून दवरपाचें, हें चार्जिंगाचें, हें काडून दवरपाचें, एका स्टरलायन करनाकात, कळ्ळें तुमकां न्ही. सो हें न्ही हांवें एमेझॉनासून ऑर्डर केलां आनी म्हाका हें खूब यूज जालां, खूब म्हणजे खूब म्हाका यूज जालां. कशें तें तुमकां सांगता हांव. सो हें वय अशें आहा तें. ओके, सो जेन्ना आतां पळय, आतां पर्यंत हांव फक्त दोनूचदां भायर गेलां. एक हांव पणजी फीश मार्केटान तुमकां ब्लॉग दाखयला, आनी एक पयर गेल्लें हांव नागपंचमीची शॉपिंग करपाक, आनी चडशें हांव भायर वचना, कळ्ळें तुमकां न्ही. सो हेतून कितें जाता, हितून न्ही हांव दूद काडून दवरता आनी बॉटलान घालून दवरता, मागीर आई ताका पातयता इश्विकाक. सो हें एकदम बेस्ट, कळ्ळें तुमकां न्ही. हें तुमी दूद काडून, तुमकां खबर आहा आयज खंय आपल्याक वचपाचें आसा, सो भुरग्याक तुमी व्हरचें ना, तुमकां खंय वचपाचें आसा, सो हें तुमी दवरात. पयलीं बरें चार्ज करून घेयात, दवरून तुमी तुमची घरचीं कामां करूं शकता. ओके न्ही, अशें दवरून न्ही भितर तुमी घालतले पेपरा भितर घालपाचें आनी ऑन करपाचें, तें मागीर सक करता, दूद काडून घेता आनी तें हितून न्ही कलेक्ट जाता. हांगासर तें कलेक्ट जाता. सो हितून हें सामकें म्हाका युजफूल जालें, कित्याक जेन्ना हांव भायर बी गेलें न्ही, काडून दवरलें, आई ताका फीड करता, सो ताका हें करता, मागीर म्हाका फॉर्मुला बीन दिवपाची गरज पडना. सो हें सामकें युजफूल. आनी एक पंप मेळटा, तें दवरून न्ही अशें हातीन प्रेस करपाचें, पण तुमकां तें बसून प्रेस करचें पडटलें, तुमकां खंय हालोवंक मेळचें ना, कांय काम करूंक मेळचें ना, तें प्रेस करत रावचें पडटलें. सो तें बरें काय हें बरें, हांव सांगता तुका हें बेस्ट. तें तुमकां प्रेस करचें पडटलें, मागीर तुमकां बसून हें कांय ना. हें लायलें, तुमची घरची कितें कामां आसा, कितें आहा तुमी करून घेयात, मागीर तें भरलें की बाटलीन घालून तुमी दवरूं शकता. आतां हें तुमी मिल्क कितले आवर दवरूं शकता भायर, 4 आवर्स तुमी हें भायर दवरूं शकता, कळ्ळें न्ही. 4 आवर्स, ओके, खूब जालें. 4 आवर्स हें तुमी मिल्क भायर दवरूं शकता, नाजाल्यार तुमी फ्रिजीन दवरपाचें. हांव आजून पर्यंत अशें फ्रिजीन बी दवरपाचें भानगडीन करूंक ना, कित्याक हांव 4 आवर्स पर्यंत भायर खंय रावच ना इतलें, ऐका न्ही. थंय म्हाका न्ही खूब गरज पडली. अशें थोडे जाण कितें करता, जे कोण कामाक बी आसता पळय, अशें दूद काडून स्टोर करून फ्रिजीन दवरतात, सो तें बरें खूब दीस उरता, कळ्ळें तुमकां न्ही. सो ताका दवरपाचें एक खूब हें आसता, कळ्ळें न्ही. कशें पॅकेटान घालून, कशें बॉटलान घालून फ्रिजीन दवरप ना. एक पॅकेट मेळटा मेडिकलान, त्या पॅकेटान घालून लॉक करून दवरपाचें फ्रिजीन, कळ्ळें. तें तो खूब दीस उरता, 2 म्हयने 3 म्हयने सो अशें उरता, कळ्ळें तुमकां. सो हांव जस्ट काडून दवरता, एक 4 आवर्स तें भायर बरें उरता, कळ्ळें तुमकां न्ही. सो हें जस्ट सदां यूज करना हांव. केन्ना केन्ना म्हाका सपोज हेडेक बीन जालें, कित्याक म्हाका तें जायना, अशें घेवन बसपाक जायत ना, केन्ना जिवाक बरें दिसना. सो हांव हें कितें करता, उठल्या उबें काडून दवरता, मागीर तो रडलो बी मम्मी ताका दिता. सो अशें. सो अशें आसा मशीन. इफ कोणाक जाय जाल्यार बीन तुमी अशें ऑर्डर करूं शकता, एमेझॉनार मेळटा हें. हांवें फक्त एकूच हें ऑर्डर केलां, 2 मेळटा, दोनी ब्रेस्टाक 2 मेळटा, हें हांवें जस्ट एकूच केलां, कळ्ळें तुमकां. सो म्हाका चड यूज जायना. इफ केन्नाय चुकोन हांव यूज म्हणजे काडून दवरता. आतां सायड बाय सायड बॉटल फिडूय करतात. जेन्ना तुमी बॉटल फीड करता न्ही, जे वयले जे निप्पल आसता पळय बॉटलाचे, एकूच दवरात, कित्याक एक डिफरंट बॉटलांनी डिफरंट निप्पलचे सायज आसता, कळ्ळें तुमकां न्ही, सायज आसता. सो भुरगे मागीर कन्फ्यूज जातात, मागीर ते आवयचें दूद घेवपाक घेयना, मागीर सोडटा मागीर ते, कित्याक तांकां तेतून फास्ट येता न्ही, बॉटल फिडान बॉटलांतल्या हितून फास्ट येता, कळ्ळें तुमकां न्ही. आवयचें दूद घेता तांकां त्रास काडून ओडून पिवचें पडटा. बॉटल तशें ना, दवरलें रोखडें भायर येता. सो तांकां ते मागीर इफ तुमी डिफरंट बॉटल तांकां इंट्रोड्यूस केले, ते मागीर तांकां ते कन्फ्यूज जाता, कळ्ळें तुमकां न्ही. ते रोखडें येता न्ही भायर, आवयचें दूद पिता तेन्ना ते रोखडें भायर येयना, तांकां त्रास घेवचे पडटा. ते मागीर कितें जाता, आवय ते भुरगे मागीर ब्रेस्ट मिल्क मागीर सोडटा, पिना मागीर ते मागीर तेमी
तांकां तें इजी पडटा. सो जेन्ना तुमी बॉटल सपोज दिले भुरग्यांक, एकूच निप्पल पळय, एकूच बॉटल तुमी यूज करात आनी निप्पल एकूच दवरात, तर तांकां इतलें कन्फ्युजन जायना. कळ्ळें तुमकां न्ही. सो हांव तेंच करता. हांव दूद काडून दवरता, सो मागीर हांव बॉटलांत घालता. एकूच बॉटल हांवें फिक्स दवरला, सो तो मागीर कन्फ्यूज जायना. सो म्हाजें मागीर दूदूय पिता आनी ते बॉटल तेय तो पिता. सो हें तुमी मातशें लक्षांत दवरून घेयात. आनी बॉटल किंवा हें समज मशीन तुमी हाडलें जाल्यार बरें ताका स्टरलायन करात. आतां स्टरलायन करपाचें मशीनूच येयल्लें आसा. ओके, जशें म्हाका दिल्लेलें आहा बाबूच्या नेल सेरेमनीक, हांव तें भरपूर प्रमाणात यूज करता. म्हाका तें खूब युजफूल जाला. ओके, बरें ताका स्टरलायन करूंक जाय. फॉर्मुला मिल्क रेडी करतना तुमचे हात पयलीं बरें हँडवॉश जावंक जाय. बरें हँडवॉश करात, मागीर तुमी मिल्क तुमी हें करात, कळ्ळें, रेडी करात. आनी मिल्क रेडी करता आसतना ताका उदक लागता, गरम उदक बरें खतखतो हाडूंक जाय. कळ्ळें तुमकां न्ही. बरें खतखतो हाडून एक बाटलीन भरून तुमी दवरात. ओके, आनी एक आसा म्हणजे आई म्हणटाली शांगो ड्रमस्टीक, तेय बरें, कळ्ळें तुमकां न्ही, दूद येवपाक. सो घरान तुमच्या कितें कितें करता पळय जेवण, तें तुमी खायात, पोट भरून खायात. कसलें डायट बीन करूंक कसलें हें बीन करूंक डायटींग करूंक वचनाकात. आपलें मोटें जालां, बारीक जावंक जाय एट प्रेझेंट सद्या तरी करूच नाका तुमी. एक बेबीक 1 इयर जायसर, कित्याक तुमी ताका दूद दिता न्ही, तुमी मात भरपूर खावंक जाय. जें तूं खाता तेंच तें भुरग्यांक वयता. कितें मागीर पळया, डायटींग कितें करपाचें आहा तें मागीर पळोवपाचें. एकदां 1 इयर जालें की मागीर वयना, मागीर तें खावपा लागतलें न्ही, ताका लागून. सो जें तुमी घरा करता पळय तें तुमी करून खायात बरें बरें. ओके, हेल्दी खायात. तर ऑयली स्पायसी मातशें अवॉयड करात. शेलफीश चड अवॉयड करात. बाकीचें नुस्तें बिस्तें ताल्ले बिल्ले एकदम बरें. ताल्ले सोंदाळे खूब बरें आसा, कळ्ळें न्ही. आनी सकाळचें हेवी ब्रेकफास्ट करूंक जाय. शाबुदाना खिचडी तुमी करून खायात, पोहा करून खायात, उपीट. ओके, अशें तुमी करून खावंक शकता. आनी शाबुदाना खिचडी खूब बरें, कळ्ळें तुमकां, म्हाका तर खूबच लायक. तर शाबुदाना खिचडी आहा तुमी ब्रेकफास्ट करपाचें मातशें हेवी करूंक जाय, कळ्ळें न्ही. आसता पळय सार टेस्ट आसता पळय फ्रुट्स बीन, ते चड खावंक वचनाकात. फॉर एग्जांपल पित्त बी जाता मागीर. तर ऑरेंजीस आसूं, मोसंबी आसूं, ओके, मातशें खायात पण लिमिटेड खायात. मागीर तुजे ते स्ट्रॉबेरी आसूं, जे कितें फ्रुट्स आंबट आसता पळय ते तुमी खावपाचें मातशें कमी करात. कळ्ळें, चड खावंक वचनाकात. इफ लिंबू पाणी तुमकां पिवंक जाय जाल्यार मातशें आंबट करात आनी पियात. लिंबू पाणी उदक पिवंकूच जाय. तुमकां सांगना हांवें, उदक चड प्रमाणात पिवंक जाय. तितून लिंबू शरबतूय पिल्यार जाता, पण चड अशें आंबट करून पिनाकात, कळ्ळें. आनी बनाना बीन तुमी खायात, फ्रुट्स बीन खूब ऑप्शन आहा तुमकां फ्रुट्सान. पपाया तर एकदम बरें, ओके, तुमी खावंक शकता. अशें मोशनाक बी प्रॉब्लेम जाता, हांवें सांगलां पालेभाजी भरपूर खायात. आनी म्हाका डॉक्टरांनी एक बरोवन दिला क्रेमाफीन प्लस म्हणून, हें शुगर फ्री. हें म्हाका डॉक्टरान सदांच घेयनाका म्हटलां, कळ्ळें तुमकां न्ही. इफ तुका जायना, कळ्ळें तुमकां, तें जायना, इफ मोशन बी जायना न्ही, पोटान गॅस बीन जाता, मागीर त्या भुरग्यांक मागीर त्रास न्ही ते. सो तेन्ना इफ जायना सपोज म्हाका पोटान त्रास जाता, रातचें हांव एक 5 ml घेता हांव, मागीर म्हाजें सकाळीं पोट साफ जाता. कळ्ळें तुमकां न्ही. हें दिल्लेलें आहा डॉक्टरान म्हाका. सो हें डिलिव्हरीचे पयलीं म्हणजे जेन्ना हांव प्रेग्नंट आसलेलें पळय तेन्नाय म्हाका दिल्लेलें. ती म्हाका न्ही मातशें प्रॉब्लेम जाता मोशनाक, ताका लागून डेली अशें म्हाका जायना सारकें. सो डेली हांव घेवप ना हें. जेन्ना तुका चड अशें, कळ्ळें तुमकां न्ही, पोट बीन सगळें दुखता, जायना तुका, इफ तुका चड अशें त्रास जाता पोटाक, गॅस जाता, तेन्ना हें घेता हांव. तशें हांव अशें भाजी पालो चड गरम उठल्या उपरांत एक गरम उदक पिता, मागीर म्हाका जाता तशें, म्हाका अशें त्रास ना. ओके, आनी हें तुमकां हांव दाखयता बॉक्स. हें पळय, हें बॉक्स अशें आसतलें, एमेझॉनार मेळटा. ओके, आनी लायल्या बरोबर न्ही ते ऑन करपाचें, चड अशें व्हडलें कांय सावंड येना, घूं 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 बारीकशें सावंड येता, कळ्ळें तुमकां न्ही. आनी तें घालून तुमी तुमचें घरचें कितें कामां आहा करात, तोपर्यंत तें दूद मागीर तितून आयिल्लें आसता, पावता म्हणजे भरलेलें आसता, कळ्ळें. सो 1 पंप हांवें ऑर्डर केला. तुमकां जाय जाल्यार तुमी 2 पंप तुमी ऑर्डर करूं शकता. ओके, सो जें म्हाका कितें खबर आसलेलें आयज तुमकां हांवें शेअर केल्लें आसा. आनी कितें उरलां बीन जाल्यार म्हाका तुमी सांगा, आनी कितें तुमकां कितें खबर आहा तें तुमी म्हाका सांगात, कळ्ळें न्ही. सो म्हाका कितें खबर आसलेलें हांवें तुमकां शेअर केल्लें आसा. आई म्हणटा पयलीं आमच्या टायमार आमी हें सगळें कितें फॉलो करताले, सगळें खाताले आमी. तांकां कांय खबर नासलेलें की कितें खावंक जाय कितें नाका, कांयच ना. पण जालें आमी व्हडलीं, हय का न्ही. सो तशें. पण आतां कितें जाता, सारकें चेंज जाल्लें आसा, कळ्ळें तुमकां न्ही. आतां कितें खावंकूय भंय दिसता इफ हांवें खाल्यार भुरग्यांक कितें मार पडटलें. सो आतां कितें तुमकां प्युअर अशें कांय मेळना, सगळें इंजेक्शन मारलेलें, ओके, हय का न्ही. सो तुमकां खबर आहा. सो आतां मातशें केअर घेवंक जाय. तुजी फॅमिली आसा जे म्हाका इंस्टाग्रामार मेसेज करता, पूण डिलिव्हर जाला कितें खावं कितें नाका. जें कितें म्हाका खबर आहा तें हांव तांकां सांगता, जें कितें म्हाका खबर ना तें हांव तांकां सांगूंक वचना. हांव पयलीं म्हाका एक्सपेरिमेंट करून घेता, कळ्ळें न्ही. हांव बेश्टें तुमकां पयलीं सांगना. सो बरी दिसता म्हाका तें विचारता, मागीर हांव तांकां गायड करता, हें खावंक जाय तें खावंक जाय. सो हो व्हिडिओ म्हाका दिसता तुमकां युजफूल जातलें, हांवें तुमकां शेअर केल्लेलें आसा. ओके, आनी कितें एक्स्ट्रा कितें आहा, ओके, जाल्यार तुमी म्हाका कमेंट करात. ओके, मागीर हांव ते नेक्स्ट व्लॉगान तांकां सांगता कोणाकूय, म्हणजे नेक्स्ट व्लॉगान तांकां हांव सांगतलें.
सो आता जे कोण नॉन व्हेज खाता पळय तांकां खूब ऑप्शन आसा, ताती आसूं, चिकन आसूं, फिश आसूं, ओके, खूब प्रमाणात अशें प्रोटीन बी येवपाक कळ्ळें न्ही. ताती बितीन खाल्या न्ही, बॉयल एग बी खाल्या न्ही खूब प्रमाणात प्रोटीन मेळटा. ओके, आता जे कोण नॉनव्हेज खायना तेमी कितें तेंच्यांनी मिल्क प्रोडक्ट्स खावंक जाय. फॉर एक्झाम्पल पनीर, मागीर चीज, बटर असले न्ही आपल्या डायटान इन्क्लूड करून घेवंक जाय. नॉनव्हेज बी खाता तेन्ना दोन्ही इन्क्लूड करपाचे. पनीर एकदम बरें, ओके, पनीरचे तुमी इन्क्लूड करात. पनीर, ओके, चीज, बटर ते तुमी इन्क्लूड करात. आणि अशें आयकलां की हांवें शेंगदाणे, पीनट हांवें खावंक जायना म्हणटा, कित्याक ते भुरग्यांक खंय एलर्जी बी जाता खंय अशें हांवें आयकलां. की हांव ते पीनट खायत ना. इफ हे पोहा बी करतना आई पीनट घालता हांव खाता, पण आजून पर्यंत ताका अशें काय ऋतिका काय अशें म्हणजे दूध पिता न्ही तो म्हाजो, सो आजून पर्यंत ऋतिका अशें इश्विका काय अशें इश्यू जावंक ना. जेन्ना आमी ते स्टॉप केला पळय बेसन आनी ऑयल लावपाचें तेन्ना ते लास्टूच, मागीर ताका काय अशें रॅशीस बी ना. सो आतां हांव जे कितें खाता पळय, जेन्ना कितें आमी खाता पळय खावून न्ही, जेन्ना ते दूध पिता, ओके, दूध पिता न्ही भुरग्यांक रॅशीस बी जावं शकता. तर तुमी ती पळोवंक जाय बाबा आपूण कितें खाल्यार ताका रॅशीस जाता. सो आतां पर्यंत हांव सगळें खाता, सो आजून पर्यंत ताका अशें काय रॅशीस बिशीस दिसूंक ना. सो जे कितें आतां हांव खाता पळय तें हांव सारकें आसा अशें हांव चिंतता की आजून पर्यंत काय प्रॉब्लेम जाल्लेलो ना. सो ते तुमी लक्षांत दवरात. पीनट चडशी न्ही भुरग्यांक रॅशीस जाता अशें आयकलां हांवें. सो तुमी खायात, खावून पळयात, ओके. इफ तुमच्या भुरग्यांक कितें रॅशीस बी दिसता जाल्यार तुमी ते अवॉयड करपाचें, ओके, खावप ना पीनट. म्हाजें एक एक्सपिरियन्स सांगता ऋतुके टायमार कितें जालें तें. ओके, व्हिडिओ व्हडलो जातलें पण खूब इम्पॉर्टंट आसा कळ्ळें न्ही हो टॉपीक. सो आयज हें उलोवंकूच जाय. ऋतुके टायमार न्ही ब्रेस्ट मिल्क तेणी घेवंकूच ना. कित्याक लागून तुमकां सांगता हांव. तुमकां खबर आहा म्हाज्या ऋतुके टायमार हांव जाल्लें केदार हॉस्पिटलान. ओके, केदार हॉस्पिटलान जेन्ना जालें डिलिव्हरी म्हाजें जालें सिझेरियन. सिझेरियन कितें जाता तुका उठपाक बी जायना, एक 2 दीस तरी उठपाक जायना, बसोंक जायना. तर तुमी हें फॉर्मुला मिल्क दितात भुरग्याक. तेंच्यांनी बॉटल दिल्ले कळ्ळें तुमकां न्ही. बॉटलान तांकां बेबीक न्ही ऋतिकाक न्ही मिल्क दिलें. सो एक 2 दीस ताका न्ही बॉटलूच दिलें. तर कितें जालें ताका ते बॉटल तोंडान ताका कितें जालें बॉटल कितें जाता इजिली भायर येता आनी ते ताका इजी पडटा भुरग्याक. सो तेंच्यांनी 2 दीस ताका बॉटल दिलें. मी 3rd डे तेंच्यांनी हाडून म्हाजे दिलें. तो तोंडान घेत नालो निप्पल कळ्ळें तुमकां न्ही. इतले म्हाका त्रास जाले, दूध भरपूर येतालें पण तो पिनालो ऋत्वीक. इतलें हांव दवरतालें ताका, नर्स येवन ताका दवरतालें, तो वडाच नालो, बॉटलूच तो पितालो. सो मागीर कितें करतलें ऑप्शन, घरा येवन मी तेंच केलें हांवें. जे म्हाका ऑयल लावपा येतालें पळय ती म्हाका तापोवपा लागलें. ताका बॉटल दिनाका पण हांव कितें करूं, हांव कांयच करूं शकना न्ही. हांव ताका दवरता, तो पियत ना, रडटा, वडाच नालो, फक्त बॉटल. सो हें म्हाका त्रास जालें. सो ऋतुका टायमार हांवें ताका फक्त फॉर्मुला मिल्कूच दिला. सो दूध तरी म्हाका येतालें पण हांव ताका काडून दितालें. तेन्ना हें मशीन बी कांय नासलें न्ही. इफ तेन्ना टायमार हें मशीन बी आसलें न्ही खूब यूज जावपाचें. सो हांव मागीर कितें करतालें, शीक दितालें आनी दूध काडून ताका दितालें. जस्ट एक 2च म्हयने तो पिला दूध काडून बॉटलान घालून. मागीर तेणें मागीर दूध मागीर सुकलें म्हाजें, मागीर दूध येनालें, कमी जालें. मागीर बॉटल फॉर्मुला मिल्कूच तो पितालो. सो मागीर हांवें दीस टायम न्ही हांवें डॉक्टर अमोल तिलवेक सांगलें अशें प्रॉब्लेम कितें जालें तें ऋतुका टायमार. हांवें डॉक्टर म्हटलें डॉक्टर दीस टायम तरी अशें जावंक जायना म्हटलें कळ्ळें न्ही. म्हाका नाका तें दिवपाचें फॉर्मुला मिल्क. एक कितें जाता फॉर्मुला मिल्कान न्ही चड अशें कांय तुका बेनिफिट्स मेळना आनी फॉर्मुला मिल्क न्ही खूब एक्सपेन्सीव आसता कळ्ळें तुमकां न्ही. 500च्या अबाव आसता आनी ते डबो हाडले न्ही एक 2-3 दीस भितर खाली जाता कळ्ळें तुमकां. इतले आमी डबो भरलेले आमच्या घरा त्या टायमार ऋतुका टायमार. सो खूब एक्सपेन्सीव आसता. कशें आमी तेन्ना दीस काडले आमकांच खबर कळ्ळें तुमकां न्ही. सो दिस टायम हांवें डॉक्टराक म्हटलें म्हाका पळय डॉक्टर म्हाका भुरग्याक म्हाजें दूध दिवंक जाय. सो हें हॉस्पिटलान कितें करता स्टार्टींग जेन्ना जाल्लें पळय म्हाजें सी सेक्शन आसा. सो सेम अशेंच 2 दीस तेणें हाडून दिवंक ना म्हाजे कडेन. तेंच्यांनी कितें केलें फॉर्मुला मिल्क दिला पण चमच्यान तेमी भुरग्याक भरयताले कळ्ळें तुमकां न्ही. बॉटल फीड थंयसर अलावूच ना आनी तेंच्या हॉस्पिटलांनी भायर बोर्ड मारलेलें आहा नो बॉटल फीड म्हणून. सो बॉटलांतल्यान ते दिनाले, चमच्यान दिताले. सो ताका लागून बरें पडलें. सो आतां हो म्हाजो पिता कळ्ळें तुमकां न्ही. इफ स्टार्टिंगूच तांकां तुमी बॉटल दिवपा लागले जाल्यार भुरग्यांची मिस्टेक ना न्ही, बेबीची कांय मिस्टेक ना. सो ताका लागून सो तेमी चमच्यान दिताले आनी ते मेळटा पळय ते अशें रावंड कितें म्हणटा खबर ना म्हाका तेतून. सो इश्युका हांगासर 2 दीस न्ही फॉर्मुला दिल्लेले हॉस्पिटलान कित्याक म्हाका तेन्ना उठूंक जायनालें पण चमच्यान दिताले, चमचन ताका घालतालें. सो ताका लागून हें तुमकां हांवें एक्सपिरियन्स शेअर केला. सो म्हाका खूब वायट दिसता ऋतुका टायमार. म्हणजे कितें सांगू तुमकां खूब हांव रडटालें म्हणजे इतलें दूद भरतालें पण एकदां दूद भरलें न्ही ब्रेस्ट तुमचें खूब हेवी जाता
कळ्ळें तुमकां न्ही खूब त्रास जाता. पण इतलें हांव रडटालें ताणें आम्हाला हांव काडून काडून तो दितालें. पण हे जस्ट 2च म्हयने ताणें पिले. मागीर ताणें ताका मागीर आमी फॉर्मुलाच दिले. सो तो हें तुमकां एक्सपिरियन्स मागीर शेअर करता. सो आतां सद्या अशें कांय प्रॉब्लेम ना. सो बरें आसा. मला इतलेच हो व्लॉग मी हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लाईक करात, शेअर करात आणि चॅनलाक सबस्क्राईब करात. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओन. टिल देन बाय, टेक केअर.